वर्ष 2016 हो द्विवार्षिक डिफेन्स एक्सपो पयले फावट रक्षामंत्री पर्रीकरान गोंयांत हाडिल्लो। ते पयलीं तो वार्षिक दिल्ली प्रगती मैदानाचेर जातालो। गोंयांत बेतलान ते खातीर रस्तो आनी लायटी सावन सगळ्यो मुळाव्यो सुविधा उब्यो करच्यो पडल्यो। इतले सगळे करून गोंयची स्टार हॉटेलां सोडून कोणाकूच ताजो फायदो ना म्हूण त्या एक्सपोचेर गोंयानूय बरोच इशू जाल्लो। तो एक्सपो 2 वर्सांतल्यान एकदा फेब्रुवारीचे दुसरे पनर्शीन जाता। अंदूचो डिफेन्स एक्सपो 21 ते 24 फेब्रुवारी मजगती गोंयांत जातलो म्हूण डीईओ ह्या एक्सपोच्या आयोजकांच्या अधिकाऱ्यांनी फाटल्या म्हयन्यान वांटेकार जावपी डिफेन्स सामग्री उत्पादकांक कंपन्यांक सांगिल्ले। मात ते उपरांत स्वता रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामनान ही खबर न्हयकारली। डिफेन्स एक्सपो फेब्रुवारानूच जातलो काय ना ते निश्चित ना म्हूण तिणें हालींच दिल्ली क्लियर केला। सुत्रां सांगता ते प्रमाण एक्सपो आदले भशेन दिल्लीनूच घेवचो, जाय जाल्यार एक्सपोक लश्कराचो जागो दिवंक खंय आर्मी तयार जाल्या। ह्या डिफेन्स एक्सपोन देश विदेशांतल्यान शेकड्यांनी कंपन्यो डिफेन्स सामग्री घेवन वांटेकार जातात। ते खातीर तांकां 4-5 म्हयन्यां आदीं शेड्यूल थारावचें पडटा। सामग्री शिफ्ट करपाची तयारी करची पडटा। देश विदेशांतले मंत्री राजकी फुडारी धरून कितलेशेच व्हीआयपी एक्सपोक येतात। एक्सपोचे वर्सुकी वेळापत्रका प्रमाण फक्त 1.5 म्हयनो उरला तरी एक्सपोची सुवात आनी शेड्युलाची जाग माग ना। चीनी डिफेन्स कंपन्यो सोडल्यार देश विदेशांतल्यो 500 कंपन्यो ह्या एक्सपोन वांटेकार जावपाचो आतां मेरेन अदमास। सगळे सध्या हुमकळ्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।